नमस्कार. पोया अपडेट खबरो. गोयच्या मायनिंग लिजाचे रिन्युअल एक्सटेन्शनाचेर मिनेराच्या याचिकांचो हायकोर्ट लावंक सोदता निकाल. सुनावणी 23 जूनाक. एन्फोर्समेंट डायरेक्टराचे खण संचालकाक समन्स. दोनापावला आयटी हॅबिटेटाक आवय ना बापूय. कॉन्ट्रॅक्टराक विचारपी कोण ना. जीएसआरडीसी म्हणटात तांकां लागना. आयटी कॉर्पोरेशन म्हणटात तांकां जमना. वास्कोच्या मंदार सुल्लकार खुनाचे केशीत चिल्ड्रन्स कोर्ट निकाल दितले. फुडल्या सोमारा 5 इश्टांनी 8 वर्सां फाटीं पयशांक लागून मंदाराचे अपहरण करून केल्लो खून. तरुण तेजपालाच्या जामीन अर्जाचेर 27 जूनाक सुनावणी घेवपाची सुप्रीम कोर्टाची तयारी. सुनावणी जावपाची आशिल्ली पयली 7 जुलयाक. तेजपालान केली विनवणी. आणि थॉमस मुलराच्या हॅट्रिकेच्या नेटार जर्मनीन पोर्तुगालाचो केलो धुवर. युएसएन मारले घानाक. इराण आणि नायजेरिया मजगती अंदूच्या वर्ल्ड कपाची पयली गोललेस ड्रॉ. खबरो विस्तारान. कदंबा कोल्हापुरात सोमारा सकाळी ॲक्सिडेंट जालो. ड्रायव्हर धरून 4 जाण आगताक गेले. 12 जाण जखमी जाल्यात. गेला तो ड्रायव्हर मेल्विन फर्नांडीस थियेचो. ड्रायव्हराचो बसीवेलो ताबो गेल्ल्यान बस व्हरून झाडाक मारली. कदंबा कोल्हापूर सावन पणजे येताली. जखमी प्रवाशांक कोल्हापूरच्या सीपीआर हॉस्पिटलांत घाल्यात. गेल्यात ते तिगूय पॅसेंजर सिंधुदुर्गातले. कदंबाचो चेअरमॅन काल्लूस म्हणटा थंयचे रस्ते सारके नात. पॅसेंजराच्या म्हायती खातीर पोलिसांनी हेल्पलायन सुरू केल्या. सोमारा फांतोडेर सुमार 6:30 वरांचेर कोल्हापुरान कोपर्ड्या आदूर गांवांत हो अपघात जालो. कदंबा कोल्हापूर सावन पणजे येवंक सुटिल्ली. ड्रायव्हराचो बसीवेलो ताबो गेल्ल्यान बस झाडार मारली. 4 जाण गेल्यात. तातूंत 3 पॅसेंजर सिंधुदुर्गातले. कदंबाचो ड्रायव्हर मेल्विन फर्नांडीस थियेचो. तो कॅबिनात क्लिनर सायडीन बशिल्लो. नेटा सरशी धपको बशिल्ल्यान बस क्लिनर सायडीन सामकी काबार जाल्या. 12 पॅसेंजर जखमी जाल्यात. ते चडशे क्लिनर सायडीचेच. अपघाताची खबर पणजे पावली आणि सकाळी कदंबान हालचाली सुरू केल्यो. आयज आमची बस कदंबा बस कोल्हापूर सावन गोंयांत तेन्ना एक्सिडेंट जाली अबाउट 6:30 सुमार. आणि फेटल एक्सिडेंट जालो. एक ड्रायव्हर पेटा जालो मेल्विन फर्नांडीस टीव्हीचो. आणि ती एक्सिडेंट जालो आयज रेग्युलर बिकॉज ऑफ बॅड कंडिशन ऑफ द रोड्स. ते कितें जाता ती आमची बस एक्चुअली न्यू बस आहा. इवन ड्रायव्हर बरो एक्सपिरियन्स ड्रायव्हर आहा. पूण रेग्युलर पावस जालो काय कारणाक लागून ते एक्सिडेंट जालो. आनी आमची इन्क्वायरी चालू आहा. ती बस सायडीन ऑफ रोड गेली आनी झाडाचेर मारली. झाडाच्या सायडीन रेग्युलर डॅश जाली आनी मागीर एक्सिडेंट हॅपन. इंजरीज 12 passengers have got minor injuries. They all discharged from the hospital, like 12 passengers. पॅसेंजरांक कोल्हापूरचे CRR हॉस्पिटलांत घाल्यात. बसीतल्या पॅसेंजरांक संपर्क करपा खातीर वा तांचे विशीं म्हायती मेळची म्हूण पुलिसांनी कंट्रोल रूम सुरू केला. पुलिसांनी दिल्यात ते हेल्पलायन नंबर अशे 1077 222 5083 222 5383 242 7690. इतले मजगती 70 होण्याचो 40 वर्साचो महादेव ठाकूर शॉकान आगताक गेलो. कासारवाणे पेडण्यात ट्रकाची फाटली कास वयर केली तेन्ना कास लायटीच्या वायरींक लागली. ती सोडोंक म्हूण तो ट्रकाच्या कॅबिनाचेर चडलो. तेन्ना ताचो हात वायरीक लागलो आनी तो थंयचे थंयच शॉकान गेलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोयच्या मायनिंग लिजाचे रिन्युअल वा एक्सटेन्शना विशीं मिनेरांच्या याचिकांचो हायकोर्ट निकाल लावंक सोदता. हायकोर्टा मुखार कितलेशेच तेंपा सावन आशिल्ले हे याचिकांचो सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाच्या फाटभुंयेर निकाल लावचो म्हूण लिझी मिनेर हायकोर्टात गेल्यात. गोंय सरकार मायनिंग धोरण थाराय मेरेन सरकार ह्या विशयाक हात घालपाक शकना म्हूण ॲडव्होकेट जनरलान खंडपीठाक स्पश्ट केलां. हायकोर्ट ह्यो याचिका 23 जूनाक सुनावणेक घेतले. दुसरे वटेन बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणात केस दाखल करून घेतिल्ले एन्फोर्समेंट डायरेक्टरान गोयचे खण संचालकाक समन्स धाडल्यात. मायनिंग लिजींचे रिन्युअल करचे म्हूण केल्ल्या अर्जाचेर सरकारान कांयच निर्णय घेवंक नाशिल्ल्यान मिनेर आतां कोर्टान गेल्यात. आतां कोर्टान कितें तें थारावचें अशी विनवणी हायकोर्टाक केल्या. ह्या प्रस्नाचेर सरकारान आपणाली भुमिका स्पश्ट करची अशी सुचोवणी हायकोर्टान केल्या. 2007 वर्सा उपरांत चालू आशिल्ल्यो सगळ्यो मायनिंग लिजी बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो निर्णय सुप्रीम कोर्टान दिला
आनी गोंय सरकाराक नव्यान खंड धोरण थारावंक सांगला. ही गजाल अॅडव्होकेट जनरलान हायकोर्टाच्या नजरेक हाडली. नवें मायनिंग धोरण तयार करपाचें काम सध्या चालू आसा आनी त्या खातीर आतांच कितें सांगप शक्य ना अशें अॅडव्होकेट जनरलान स्पश्ट केलें. ह्या प्रस्नाचेर मुखावेली सुनावणी 23 जूनाक जातली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. दोनापावला आयटी हॅबिटेटाक आवयना बापूय. कॉन्ट्रॅक्टराक विचारपी कोण ना. तो म्हणटा प्लॉटांचेर कामगाराचें कितें चल्लां तें ताका कांयच खबर ना. जीएसआयडीसी म्हणटा तांकां लागना. आयटी कॉर्पोरेशन म्हणटा कामगारांक घालोवंक तांकां जमना. आयटी हॅबिटेटाचे कामगार हॅबिटेट जाला ती परिस्थिती प्रुडंटान उक्ताडार हाडिल्ली. आयटी कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅनान ही गजाल मान्य केल्या. दोनापावला आयटी हॅबिटेटाचे कामगार हॅबिटेट जाला. थंय कामगारांनी बऱ्यापैकी वस्ती थाटल्या. हे कामगार एम वेंकटराव म्हणटा ते सरकाराची मोठी मोठी कामां घेवपी कॉन्ट्रॅक्टराचे. आयटी कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन सुभाष फळदेसायानूय ही गजाल मान्य केल्या. ही गजाल दोळ्या आड चल्ल्या काय जाणून बुजून ते पळोवंक प्रुडंटाची टीम कॉन्ट्रॅक्टर आनी जीएसआयडीसीक मेळ्ळी. परिस्थिती पळयल्यार ते आयटी हॅबिटेटाक आवय बापूय कोण ना. कॉन्ट्रॅक्टरांक विचारपी कोण ना. जीएसआयडीसी म्हणटा तांकां लागना. आयटी कॉर्पोरेशन म्हणटा तांकां जमना. जाचे कामगारांनी हॅबिटेटान संवसार थाटला ते कॉन्ट्रॅक्टर एम वेंकटरावाक प्रुडंटान विचारले. तो म्हणटा ताका खंय असले कांयच खबर ना. चवकशी करता आनी सांगता म्हूण ताणें कानार केस काडले. हॅबिटेटाचे प्लॉटावेले कोयराचे राशीचेरूय विचारून पळयले. ताचे राज्याक खंय कांयच खबर ना. कामगारांक सुवातेवेल्यान हालोवंक सांगिल्ल्यान एक कंत्राटदार आपल्याक फोनावेल्यान धमकी दिता म्हूण आयटी कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आमदार सुभाष फळदेसायान आरोप केल्लो. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा सुभाष खंय ताचो बरो आमीक. असलें कांयच घडूंक ना. धमकी केन्नाच दिली ना. प्रुडंटान सिम्प्लेक्स कॉन्ट्रॅक्टराक मेळपाचो यत्न केलो मात राती उसरा मेरेन ताचे कडेन फोनार पसून संपर्क जावंक पावलो ना. ते उपरांत प्रुडंट जीएसआयडीसीचो एमडी संजीत रॉड्रिक्साक मेळ्ळे. जीएसआयडीसीचे कितलेशेच सरकारी प्रकल्प ह्याच दोगा कॉन्ट्रॅक्टरांक मेळटात. संजीताक विचारल्यार तो म्हणटा जीएसआयडीसी प्रकल्पाचे कॉन्ट्रॅक्ट दिता. कॉन्ट्रॅक्टर कामगारांक खंय दवरता आनी कोयर खंय उडयता ते पळोवपाची जबाबदारी तांची न्ही. First of all, whenever a contractor engages labor or engages a yard to work for construction, it is at his own risk, at his own cost. It is not part of the contract as to where he should keep his laborers and where he should not keep his labor. We have given him a contract. Our contract is work oriented. As far as the work is concerned, we would take cognizance. The contractors normally make their own arrangements to have labor camps, to have stocking yards, etc. This contractor also must have made his own arrangements. So we have nothing to say about where the contractor has made arrangements. परिस्थिती पळयल्यार दोनापावला आयटी हॅबिटेटाक सध्या आवय बापूय कोण ना. अधिकारी नजर घालूंक सोदिना. असले कामगार हॅबिटेटाचेर खंयचो आयटी उद्देजक आनी कित्याक म्हूण पयसो घालतलो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. वास्कोच्या मंदार सुर्लकाराच्या खून केशीत पणजेचे चिल्ड्रन्स कोर्ट सोमारा निकाल दितले. हे केशीची निर्णायक सुनावणी सोंपली. 8 वर्सां फाटीं ही गजाल घडिल्ली. मंदाराच्या 5 इश्टांनी ताच्या बापाय कडच्यान पयशे उखलपाक म्हण मंदाराचें अपहरण केलें आनी ताचो खून केलो. अल्पवयीन भुरग्यांनी मेळून केल्लें हे कारस्थान उक्ताडार आयलें तेन्ना गोंयभर खवदळ पडलो. मंदाराची कूड फोंड्या केरी रानांत मेळिल्ली. मंदार सुर्लकार ह्या वास्कोच्या तरणाट्याचो 8 वर्सां पयलीं खून जाल्लो. वास्कोच्या ह्या तरणाट्याक म्हापशा बस्तोड्या व्हरून थंयच्या एका घरांत बेसबॉल बॅटीन मारून खून केल्लो. ताची कूड फोंड्या तालुक्यांतल्या केरी गांवांत ऑगस्ट 2006 वर्सा मेळिल्ली. मंदाराचो खून केल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान ताचेच आमीग आशिल्ले रोहन धुंगट, शेख नाफियाज मामलेकार, शंकर लालता तिवारी, रायन फ्रांसिस्को पिंटो आनी अल सलेहा बेग ह्या 5 तरणाट्यांनी मंदाराक पयशां खातीर पळोवन व्हेल्लो. ही घडणूक घडली तेन्ना हे सगळे तरणाटे अल्पवयीन आशिल्ले. त्या खातीर ही केस बाल न्यायालयांत चलताली. अल सलेहा बेग हो दिवचलचो तरणाटो माफीचो साक्षीदार जाला. गोंयांत गाजिल्ल्या ह्या प्रकरणाचें निकालपत्र बरोवपाचें काम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान आतां फुडल्या सोमारात 23 जूनाक निकाल दितले. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार.
तरुण तेजपालाच्या जामीन अर्जाचेर 27 जूनाक सुनावणी घेवपाची तयारी सुप्रीम कोर्टान दाखयल्या. पयलीं ताच्या अर्जाचेर 7 जुलयाक सुनावणेक घेवपाचे आशिल्ले. नोव्हेंबरा सावन तेजपाल कादयेत आशिल्लो. कांय दिसा फाटीं ताची आवय सोंपली तेन्ना तिचे निमणे संस्कार आनी विधी करपाक म्हण ताका सुप्रीम कोर्टान अंतरीम जामीन दिल्लो. 27 जून मेरेन तो अंतरीम जामिनाचेर जेली भायर आसतलो. जेली भायर बरी वागणूक दाखोवन तेजपालान जामीन अर्ज बेगीन सुनावणेक घेवंक कोर्टाक विनवणी केल्ली. सुप्रीम कोर्टान ती मानून घेतल्या. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.